माध्यमिक विद्यालयांचे आले निकाल. ओनोई मारली चलयांनीच बाजी. 89.27% दाखल. 17,180 जणांनी दिली परीक्षा. 12 ऑगस्टामेरेन रेल्वे सेवा जातली बंद. फकत अत्यावश्यक सेवा आसतली चालू. तिकीटी बुक केल्ल्यांक मेळटले तांचे पैसे परत, म्हणटा रेल्वेचो उपमहाव्यवस्थापक. गोंयांत दक्षिण पश्चिम रेल्वे ट्रॅकांच्या दुपेटीकरण प्रकल्पाचो जातलो पुनर्नियाळ. मुख्यमंत्र्यान केले जाहीर. पालकांकडल्यान स्कुलांनी डोनेशनां घेवपाची खंय करतलो बंद. इंधनाच्या दरांक पेटलो हुलप. डिझेलान घातले पेट्रोलाक फाटी. पेट्रोल 77 जाल्यार डिझेल पावला 79 रुपयांचेर. येवकार, हांव सुशांत गावस. पळयात खबरो विस्तारान. फाटल्या एका म्हयन्यासावन देशांत इंधनाचे दर वाडत आसात. सद्याक डिझेल पेट्रोला परस म्हारग जाला. डिझेल 79 रुपया जाल्यार पेट्रोल 77 रुपयांचेर पावला. इंधनावेलो वेट रद्द करून सरकारान सर्वसामान्य लोकांक थाकाय दिवची. इंधन दरवाडीचो हेर सेवांचेरूय परिणाम जातलो अशें जीपीसीचो उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकरान सांगलें. इंधन दरवाडीचो निशेध केल्या उपरांत तो उलयतालो. मोदी सरकार एनडीए सरकारान सांगलेले कितें बहुत हो गई पेट्रोल और डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार. हो डायलॉग हो स्लोगन तेंचो आसलेलो. बट आयज जे स्वता ह्या गव्हर्मेंटान बीजेपी गव्हर्मेंटान आयज जे पेट्रोल आनी डिझेल वाड केलेले आसा, मुद्दाम तुमकां सगळ्यांक उगडास करपाक सोदता. जेन्ना एनडीएचो काँग्रेसीचो गव्हर्मेंट आसलेलो 2004 ते 2014 तेन्ना जे क्रूड ऑयल जे पेट्रोल आनी डिझेल करपाक लागता ते क्रूड ऑयल बॅरल असले ते अमेरिकन डॉलर US डॉलर 107.09 असलेले, 107.09 US डॉलर असलेले. आणि आताच्या टायमाचेर सध्या आसा 40.66 40 रुपया 66 पैसे पर बॅरल US डॉलर आसा. तेन्ना 107 आणि आता 40 डिफरन्स पळया, 3 टायम्स डिफरन्स जाल्लो आसा. बट तेन्ना जो पेट्रोलाचो आणि डिझेलाचो रेट आसलेलो तो 63 रुपीज आसलेलो आणि आयज जो डिझेलाचो रेट जाल्लो आसा पेट्रोलाचो तो 80चेर पावलेलो आसा. दुसरे कडेन इंधन दरवाडीचेर सर्वसामान्य नागरिकांनी खर चिंता उक्तायल्या. सामान्य लोकांक जी होरपळ आसा पळय ती बंद करूंक जाय गव्हर्मेंटान. हे द बेसीक पेट्रोलाचे दर हे वाडटा पळय, हे बेसीक ते वाडोवंक उपकार ना, तो वाडोवंक दिवंक उपकार ना. सगळोच प्रॉब्लेम जाता. एक तर भाडी ना आतां आनी दिसान दीस पेट्रोल वाडटा म्हणटकूच तुमकां खबर आसा तशी कितें परिस्थिती. आता फाटल्या लागीं 10 दिसांनी कमीत कमी 10 रुपया वाडले डिझेलाचेरूच. आणि जे आम्ही 10 लिटर घालताले पयलीं ते 650 रुपया काय 750 रुपया जाला. हे लागले 100 रुपयाचो फरक पडलो 10 दिसां भितर. एक 10 लिटर घालतलो जाल्यार म्हटल्यार आमचो तो धंदो जाला अर्ध्यातल्या अर्दो. एक तर आमी 1.5 म्हयनो घरां भरले पयलीं लॉकडावन जावन, मागीर तेच्या उपरांत भायर सरल्या उपरांत धंदो कांयच ना. लोक तर कांय पडले दिसना. धंदो सामको अर्दो जाला. आमकां हेजे चड मार बसला आनी एका वद्दान धंदोय ना आनी आमकोडे पेट्रोल डिझेल घालपाक जायना. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावारिया आनी वास्कोच्यान इर्शाद शेख. शुक्रारा गोंयांत कोरोनाच्यो 44 नव्यो केशी सापडल्यो. ट्रेसिंग आनी टेस्टिंग चालू आसा. आपघोशीत लॉकडावनाक भोवतेक पंचायतींनी सुरवात केल्या. होम क्वॉरंटायन जाल्ल्यांचेर सरकाराची नदर आसा. कोरोना आतां गोंयच्या खाची कोणशांनी पातळ्ळा. एक्टिव्ह केशी 335 पावल्यात. दोगांक मरण आयला जाल्यार 335 पेशंट बरे जाल्यात. सोशल डिस्टन्सिंग पाळप भोव गरजेचें. शुक्रारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान गोंयकारांक उलो मारलो. आज रिकवर्ड केसीस 35 आनी पॉझिटिव्ह केसीस 44 ह्यो केसीस ॲड जाल्ल्यो आसा. तुमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा वेगवेगळे कडेन आमकां ज्या ज्या जाग्यार पॉझिटिव्ह केसीस मेळटा थंयसरले आमी सरावंडींग सगळ्या लोकांच्यो टेस्टिंग करता. मॅक्झिमम फोकस जो आसा ज्या गांवांत एखादी दुसरी पॉझिटिव्ह केस मेळ्ळी काय त्या परिसरांतले जवळपास ना म्हणटा जाल्यार मोर दॅन 100 केसीस त्या सरावंडिंगांतल्यो आमी जे आसा त्यो टेस्ट करून घेता. जुवारी नगरात कोरोना केशी सापडल्या उपरांत सांकवाळ पंचायतीन गांवांत लॉकडावन करपाचो थाराव घेतलो. पंचायतीन शुक्राराक खाशेली बसका आपोवन 7 दिसांच्या आपघोशीत लॉकडावनाचो निर्णय घेतलो. कोरोनाच्या बाबतींतली सगळे तरेची जतनाय घेवपाचो आनी सगळे नेम पाळपाचो उलोय पंचायतीन गांवांतल्या लोकांक मारला. ह्या वाठारांतल्या लोकांची तपासणी करची अशें तांणी सरकारा कडेन मागलां. 2-3 दीस भितर ज्यो केसीस जुवारीनगर स्टार्ट जाल्या मेळपाक, कित्याक जुवारीनगर जेन्ना स्लम एरिया जाल्ल्यान थंय मॅक्झिमम जर केसीस स्टार्ट जाल्यो
तो एंटायर सांकवाडे आमकां प्रॉब्लम जातलो. ताका लागून आयज आमी ही मिटींग आपयले स्पेशल आनी आमी अशें डिसायड केलां की 7 days आमी लोकांक रिक्वेस्ट करपाचो. आयज सांजचो मायक भोंवतलो. फायच्यान 7 दीस लोकांनी सेल्फ डिस्टन्सिंग मेंटेन करपच. त्याचे भायर आमी लोकांक रिक्वेस्ट करता की तुमी मुखार सोडून तुमी बंद करा. मुखार प्रत्येक लोकांनी आपूण जावन चिंतपाचें कित्याक हो सिरियस इशू. गोंयान बिगस्ट स्लम म्हणल्यार जुवारीनगर एरिया आसा आनी थिंगा आतां सद्या आतां लास्ट मोमेंटाक आतां आमकां पयलींच्यान कोण तरी बायण आसत बायणाका मंगूर सायडीच्यान कोण तरी जुवारीन कामां आयिल्ले आनी तेजे थ्रू कॉन्टेक्टान येवन आमच्या बाकी जुवारी नगरान आतां 4 केसी कितें येयला आतां तेका लागून आमी हेल्थ ऑफिसरा कडेन सांगून इनिशिएटीव घेवन तांकां आपयलें. तेंच्यांनी सांगलें आपल्या कडेन जितले कॅपेसिटी आसा तितले ते आपूण ते करता म्हणून ते येयल्ले आसा. सद्या आमी स्टार्ट केला पळया कितें तरी बारीक जितले जाण कॉन्टेक्टान आशिल्ले तांकां घेवन येयल्ले आनी तेंचे आमी चॅकअप करपाचें प्लॅनिंग केल्लें. सद्या पळय जाता इतलें आमच्या सायडीच्यान आमी जाता इतलें काम करता. कुंकळेचे आयडीसीत 3 जाण कोरोना पिडिस्त सापडल्यात. देखून ह्या वाठारात लॉकडाऊन करचें अशें लोकांनी मागलां. 3 केसीस रिपोर्ट जाल्ले आसा कुंकळ्यांक. तातूंतली पयली जी केस आसा ही पावर हावजाची ती अब्रॉडसान येयल्लो तो भुरगो. तेच्या फाटल्यान आयडीसींक एक केस ट्रक ड्रायव्हर मेळ्ळो आसा काल. आनीक नेयब्राय जी विलेज आसा तातूंतली एक बायल पॉझिटिव्ह मेळ्ळी आसा. अशें करून 3 केसीस आतां सद्याक पॉझिटिव्ह मेळ्ळी आसा. त्या आयडीसी जी आमची आसा कुंकळी इंडस्ट्रियल स्टेट हेतून मोठ्या प्रमाणे लेबर येवपाक लागलेले आसात. बिहारा सान, कर्नाटका सान, मध्य प्रदेशा सान मोठ्या प्रमाणात येयल्ले आसा आनी ते डायरेक्ट होम क्वॉरंटायन म्हणून फॅक्टरीचे एड्रेस दिवन ते रावतात. पूण तांकां जेन्ना आमी ट्रेस करपाक वयता ते सांगता की आमी गांवांनी रुमांनी आसा म्हणून थोडे. तुमी जाता तितलें डिसिजन मुखार बरें जे लॉकडावन करपाक जाय जाल्यार लॉकडावन करपाचें. कारण ह्यो केसो मुखार वाडपाक जायना म्हणून. इंडस्ट्री कितें करपाक सोदता तुमी? इंडस्ट्री आमी आतां डिसिजन घेतलां की इंडस्ट्रियल स्टेटीक कंप्लीट लॉकडावन करपाचें. प्रमोद सावंताच्या मतदारसंघातल्या साखळे वाठारांतय कोरोना केशी सापडल्या उपरांत साखळेकारांनी आपघोशीत लॉकडावन जाहीर केलें. लोकांनी स्वता जावन दुकानां बंद केली. फकत गरजेच्यो सेवाच चालू आसल्यो. पूण लॉकडावन आसूनय कांय लोक भायर भोंवतानाय दिश्टी पडले. असोळड्या कोरोनाचे 2 पेशंट मेळ्ळ्या उपरांत फायर जवानांनी ह्या वाठारांत सॅनिटायझेशन केलें. असोळडा पंचायतीच्या वार्ड नंबर 1 काल एक आमकां पॉझिटिव्ह केस सापडलेली आनी ताका लागून आमी काल सगळ्याक हेल्थान घेवन आमी तांच्या सगळ्या फॅमिलीक आनी शेजाऱ्याच्या लोकांक आमी सॅम्पल टेस्ट करून धाडलेले आनी तांचे आयज आमकां 2 जाणांक तांच्या फॅमिलीक 2 जाणांक आमकां पॉझिटिव्ह सापडलेले आसात. ती म्हणल्यार ताची एक घरकान्न आनी ताची एक सासूरमाय हांकांय आमी आयज कोवीड केरांक शिफ्ट केल्ले आसा. आनी आमच्या पंचायतीन आयज आमी तांचे सगळे वाठार तांचे शेजाऱ्याचो वाठार आनी मेन नाके आहात ते सॅनिटायज केल्ले आसात. कोरोना आडावपाचे नदरेन तपासण्यो चड खऱ्यो केल्यात. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन माहिती दिली. Slowly, everywhere we are finding different spots. We are doing our best to see how we can keep it in control. Random testing protocols, which are very much important today, as we have always been saying. We have got a very good Secretary Health. Chief Minister is also monitoring, but same time we need to do random testing protocols in clustered areas which are congested, whether it is Chimbel, whether it is your Moti Dongar, whether it is your तुमचे आता हांगा आयला न्ही काल जुवारीनगर. पयलींच्यान आमी म्हणटाले की रँडम टेस्टिंग प्रोटोकॉल आनी नवे तरेचे प्रोटोकॉल्स येता ते इम्प्लिमेंट करपाची गरज आसा. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले, कुंकळेच्यान रमेश नायक रावत, साखळेच्यान महेश गोवेकार, असोळडेच्यान प्रहर सावड्डेकार आनी पणजेच्यान अमर चावरिया. शुक्रारा हायर सेकंडरीचे निकाल जाहीर जाले. गोंयची एकूण पर्सेंटेज 89.27% आयिल्ल्याचे गोवा बोर्डान जाहीर केला. चल्यांचेर मात करीत टक्केवारीत परत एकदा चलयांनीच बाजी मारली. परीक्षेक 17,180 विद्यार्थी बशिल्ले. 87.53% चले जाल्यार 90.94% चलयो पास जाल्यात. आर्ट्सांतली टक्केवारी आसा 85.30, कॉमर्साची 92.82 आणि विज्ञान शाखेची 88.96%. Then gender wise result, boys appeared 8,179, passed 7,151, and this percentage is 87.43. Boy students. Girl student 9,004, passed 8,188,
and this pass percentage comes to 90.94. In terms of number and in terms of percentage, the girls, they are topping. Okay. Then stream-wise result: arts, 4,178 students appeared. Out of these, 3,564 students passed, and the result is 85.30%. Commerce, 5,362 appeared. Number of students passed is 4,977, and result is 92.82. So the commerce stream result is highest among all the four streams. Arts is lowest. Science, 4,821. 4,289 students passed, and the result is 88.96%. And the vocational, 2,822. Number passed is 2,509, and the passing percentage is 88.91. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. भारतान एकाच दिसा 17,296 कोरोना दुयेंती मेळ्ळे. भारतांतल्या एकूण कोरोना दुयेंतींचो आंकडो 4.90 लाखांचेर पावला. सगळ्यात चड केशी मेळपाचो हो तिसरो दीस. कोरोनाक लागून आतां मेरेन 15,031 जाणांक मरण आयला, जाल्यार 2.85 लाख दुयेंती बरे जाल्यात. 1.89 लाख एक्टिव्ह केशी आसात. फाटल्या 24 वरांत 407 जाणांक मरण आयला, जाल्यार 13,940 जाण बरे जाल्यात. भारतात 4,90,401 केशींची आतां मेरेन नोंद जाल्या. 1.89 लाख एक्टिव्ह केशी आसात. 15,301 जाणांक मरण आयला, जाल्यार 2.85 लाखां परस चड लोक बरे जाल्यात. महाराष्ट्रांत सगळ्यांत चड म्हटल्यार 1.47 लाख केशी आसात. ते उपरांत दिल्लीत 73,780, तमिळनाडूत 70,977, गुजराताक 29,520 आणि उत्तर प्रदेशाक 20,193 केशी आसात. जगभरात एकाच दिसा 1 लाखा परस चड कोविड केशींची नोंद जाल्या. जगभरातलो कोविड केशींचो आंकडो 97 लाखांचेर पावला. 4.29 लाख लोकांक मरण आयले, जाल्यार 52 लाख लोक बरे जाल्यात. अमेरिकेत 23.29 लाख, ब्राझीलात 11.45 लाख, रशियेक 6 लाख, भारतात 4.90 लाख आणि युकेक 3.6 लाख केशी आसात. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. IIT प्रकल्प येवप गोंयकारांचे भाग्य. हांव जो मेरेन राजकारणात आसतलो गुळेलीचो IIT प्रकल्प उबो करून दाखयतलो, भलायकी मंत्री आणि वाळपयचो आमदार विश्वजितान सांगले. 70च्या गुळेली वाठारात येवपी IIT प्रकल्पाक जावपी विरोधाचे फाटभुंयेर मंत्री विश्वजीत उलयतालो. कोण तरी विरोध करता म्हणून हो प्रकल्प रद्द जावचो ना अशेंय ताणें सांगलें. कोणी ओपोज केल्यार IIT थंय येतली. IIT येवप म्हणजे गोंय राज्याक फेदर इन द कॅप. हांव थंयचो आमदार आसलो तरी बी कांय भायले लोक आनी कांय NGO तांकां भडकयता. हांव एकूच तुमकां सांगता की थंय एक देवूळ आशिल्ली, शिगमो कालो जातो, ती पूर्णपणे एरिया ती भायर दवरपाचे एक 40,000 स्क्वेअर मिटराची प्रपोजल ऑलरेडी चालू आहा आनी ते फुडले कॅबिनेट नासले येता ते कॅबिनेटीन करून अडजॉयनींग आमी हे घेतले. जमीन कोणाची कितें गेला तांकां रिहॅबिलिटेट करपाची गरज आहा. जमीन वचूंक ना कित्याक ती रेव्हेन्यू लँड आहा. कांय लोक ते उत्पन्न घेताले कांय एरियाचे लँडान. आनी एक खडप अशी एक जमीन आशिल्ली, इज अ प्लॅटो. इफ यू गो टू लुक, IIT is not going to come cutting all the trees. IIT will come where the plateau is there. So basically it is 12,45,000 square meters. One individual in connivance with the local talati, jenna survey jatali, that fellow deliberately kept that 1 lakh square meter aside. Otherwise this temple issue would have not cropped up. पयर हांव गांवच्या लोकांक घेवन, कलेक्टराक घेवन, सगळ्यांक घेवन मुख्यमंत्री ब्रीफ करून ती एरिया कशी भायर काडप तेच चल्ला सर्वे. IIT युवप 70 आनी उजगांव, सांखळी आनी परिसर मतदारसंघाचे डेव्हलपमेंट न्हू, आख्खे गोंयचे डेव्हलपमेंट आनी गोंयचे इंटरनॅशनल मॅपाचेर एज्युकेशन हब म्हणून गोवा डिक्लेअर जावपाक जाय. वेगवेगळे इट इज वन ऑफ द हायेस्ट इन्व्हेस्टमेंट इन द लास्ट 10 years in the state of Goa, approximating about 3,200 crores over the period of the next 4 to 5 years. The commitment from the IIT is to spend in Gureli itself 2,200 crores over the next 2 years.
पयली जी IIT हा हांव जो पर्यंत थंय राजकारण करता सत्तरीन ते उबे करून दवरतलो. स्किल डेव्हलपमेंटा विशीं आयज मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा जाली. लॉकडावनाच्या काळात वेगवेगळे उद्देग फुडें आयल्यात. हाचेर कशें फुडें वचूं येता हे विशीं चर्चा जाली. फकत ITI, प्लंबर आनी इलेक्ट्रिशियन मळांचेर विचार करिनासतना गोंयच्या भुरग्यांक कुशळ करून तांकां काम धंदो कसो मेळोवन दिवं येता हाचेरय चर्चा जाली. इंटरनॅशनल स्किलिंग सेंटर आणि इतर काही गोष्टी जे आहा ते आमकां फुडें व्हरूंक जाय. त्याच बरोबर आमचे परवरी आमकां जमीन सरकारान परत दिल्ली आसा ते आमकां पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशिपचेर CII आनी इतर काही गोष्टीचेर कशें आमी कितें तेजो पूर्णपणे उपयोग करूं शकता. आमचे एक मेंबर आमचे चेअरमन गोवा CIIचे त्यांनी प्रपोजल दिल्लो. हे सगळे फुडल्या 15 दिसांनी प्रेझेंटेशन जातले. मुख्यमंत्री ठरयतले की हाऊ वी कॅन मूव युजिंग पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशिप एंड एनहान्स employable and employment opportunities to the youth of the state of Goa. National Skilling Development Council of India यांच्याकडे चर्चेन हा. त्याचबरोबर MN पांडेजी जे आमचे केंद्र मंत्री आहेत त्यांच्याकडे चर्चेन तेच मुख्यमंत्रीकडे आम्ही उल्लेख केलो की त्यांच्या थ्रू इंटरनॅशनल स्किलिंग सेंटर, इंटरनॅशनल स्किलिंग इन्स्टिट्यूट फॉर इंडिया आम्ही तामासेक आणि IT सिंगापूरकडे चर्चेन हा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. दक्षिण गोंय रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाचो पुनर्नियाळ घेवपाचो आदेश मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिला. स्कुलांची आस्थापना डोनेशनां घेतात जाल्यार ती बंद करपाचे उतराय ताणें दिला. स्किल डेव्हलपमेंटाची कार्यावळ तशीच फुडें व्हरपाचो हावेसय ताणें उक्तायला. कुठ्ठाळीचे आमदार एलिना साल्ढाणा, रेल्वे प्राधिकरणाचे अधिकारी आणि दक्षिण गोंयच्या कांय गांवांतल्या पंचायत वांगड्याबरोबर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान शुक्रारा ह्या संदर्भात महत्वाची बसका घेतली. राज्यातल्या स्टेट स्किल डेव्हलपमेंट बोर्डाबरोबरय ताणें चर्चा केली. धारबांदोडचो संजीवनी साखर कारखानो बंद करपाचो कसलोच निर्णय घेवंक नाशिल्ल्याचें ताणें सांगलें. ट्रॅक डबलिंगचो विशय आहा पळय न्ही त्या संदर्भात त्यांचे कन्सर्न्स आशिल्ले. रेल्वेच्या सगळ्या जाणांक आपयल्ले रिगार्डींग कितें आसा तो. परत एकदा जॉयंट इन्स्पेक्शन ऑफ द रेल्वे तांची पंचायत मॅडम आनी आमचे PWD सर्वे डिपार्टमेंटाचे सगळे व्हिडिओग्राफ्स शूटिंग सगळें करून येतले. एक्झॅक्टली खंय आनी कितें इम्पॅक्ट जाता तो पळोवपाक लायला आनी खरोच जर कितें इम्पॅक्ट जाता आसत जाल्यार त्या अनुसार तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिवपाचें ठरलेलें आसा. फाटीं तुमी म्हटलेलें की स्कुला मॅनेजमेंट ऑलरेडी तांच्या कडल्यान डोनेशन बी घेता पेरंट्सा कडल्यान. हय, तुज्या कडेन कोण आसा जाल्यार दी म्हाका. वॉर्निंग दिली तरी पण तेंचे मॅनेजमेंट तुका एक कोण आसा जाल्यार म्हाका स्कुलाचें नांव सांग, तेजी ग्रँट्स बंद करून उडयता. स्कील डेव्हलपमेंटाच्या बोर्डाची मिटींग आशिल्ली. नॅशनल स्कील डेव्हलपमेंट स्टेट स्कील डेव्हलपमेंट बोर्डाचो चेअरमॅन हांव आसल्या कारणान ती मिटींग हांव चेअर करता ऑलवेज. ती खूब पयलीं मिटींग जाल्ली 2017. हांवें त्या उपरांत डायरेक्टराक सांगलें, तेणी मिटींगूच घेवंक नाशिल्ली. आतां डायरेक्टराक इन्स्ट्रक्शन्स दिला की तेणी जाता तितके बेगीन ती मिटींग आहा ती फुडल्या 15 दिसांनी परत लायतले. आमकां स्कील डेव्हलपमेंटाच्या माध्यमांतल्यान प्रधानमंत्री कौशल्य योजना भुरग्यांक स्कील करप हो वेगवेगळो विशय आहा. वेगवेगळ्यो ITI आसात, ताज्या भायर वेगवेगळे स्कील डेव्हलपमेंटाचो प्रोजेक्ट आसा ते स्टेटीत फुडें रन करपाक जाय. ताज्या खातीर ऑलरेडी तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिला, तांच्यांनी काम सुरू केलां. ताजी रिवायज मिटींग परत फुडल्या 15 दिसांनी जातली. माननीय मोदी सरकारचे जसो प्रगती चल्ल्या म्हणजे अंडर प्रगती दे आर फॉलोवींग द प्रोजेक्ट. द सेम धर्तीचेर गोवा प्रगती ह्या धर्तीचेर आमचो कन्सेप्ट आसा. इट इज नॉट फायनलायज्ड. तुवें जो म्हणटा तुका खूब पयलीं कळ्ळा आसतलो. इट इज इन फ्रेमींग स्टेज. आमी गोवा गव्हर्मेंटाचे आमचे एक 50 प्रोजेक्ट प्रायोरिटी खंयचे कदाचित ते 60-70 पर्यंत वचूं शकता. गव्हर्मेंटांच्या सगळ्या डिपार्टमेंटा कडेन आतां स्कील डेव्हलपमेंट आसूं शकता, हेल्थ डिपार्टमेंट आसूं शकता. सगळ्या डिपार्टमेंटांक तांचो प्रोजेक्ट खंयचो जाका तांकां प्रायोरिटी दिवपाक जाय आनी जो लोकां खातीर ताचो चड उपयोग जातलो अशे प्रोजेक्ट फायनलायज करपाक सोदता. आनी इट इज अ गोवा प्रगती तांचो कंटिन्युअसली फॉलोअप जातलो. ते खंयसरूच फाटीं पडचे न्हय म्हणून CMO ऑफिसा कडल्यान ताचें मॉनिटर जातलें. एवरी 15 days ताचेर मिटींग जातली आनी उरलेल्या 18 म्हयन्यांनी हे प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा. आमचो कॉपरेटीव मिनिस्टर तुमकां उलयला आसतलो. निर्णय तसो शुगर फॅक्टरीचेर कांयच जावना. डिस्कशन चालू आसा. शेवटी एखाद्या प्रोजेक्टाचेर डिस्कशन हे वेवस्थीत रित्या जाल्या उपरांत सरकार खंयच्याच निर्णयाचेर येवंक ना. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. कोरोना महामारीक लागून कामाचो वेळ कमी करचो मडगांव पालिका कर्मचाऱ्यांनी मागणी केल्या. पावसांतली कितलीशीच कामां करपाची आसात, देखून कर्मचाऱ्यांच्या कामाचो वेळ उणो करचो न्ही अशें पालिका मंडळान आपले बसकेत थारायला. लेबर्सांचो इश्यू आशिल्लो ते आतां आमकां कोवीड केसीस इतले वाडल्या म्हणून आमकां ऑल्टरनेट डेज मागता. आतां लास्ट टायम जेन्ना लॉकडावन आशिल्लें तेन्ना आमी तांकां ऑल्टरनेट डेज आपयताले, हाफ डे केल्ले.
बट आतां सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसीस बी सगळे काम करता, फूल फंक्शन तेजे चालू आसा, सो आमी हाफ डे तांकां दिवपाक शकना. सो तर हांवें डिसिजन घेयना आसतना कावन्सिलरांक आपयलें, तेंचे व्यूज कितें ते जाणा जावपाक, आनी सगळ्यांचे आतां सगळ्यांनी सांगलें हाफ डे बी दिवचे न्हू म्हणून. सो अकॉर्डिंगली आमी आमचो डिसिजन सांगला तांकां, आमी हाफ डे बी तशें कांय दिवची ना, रेग्युलर जो टायमींग आसा तोच आसतलो. सद्या येता ते, पण म्हाका कालच्यान ते सांगत आशिल्ले तुमी कितें तें सांगा नाल्यार आमी कामाक येना अशें म्हणटाले. त्या कारणा खातीर हांवें कावन्सिलराक आपयले तेंचे व्यूज घेवन. सगळी गव्हर्मेंट ऑफिसीस आर ओपन फूल आवर्स, फूल वर्किंग आवर्स. सो जेन्ना सगळी गव्हर्मेंट ऑफिसीस आनी गव्हर्मेंट ऑफिसीस फूल आवर्स वर्किंग करता जाल्यार आमी कशें हाफ डे दिवपाक शकता. अत्यावश्यक सेवेंतल्यो सोडल्यो जाल्यार रेल्वेन बाकीच्यो सगळ्यो रेल्वे 12 ऑगस्टा मेरेन बंद करपाचें थारायला. गरजेच्या वस्तूंची येरादारी करपा खातीर रेल्वेन 12 मार्गांचेर येरादारी चालू दवरल्या. मुंबईत चालू आशिल्ल्या रेल्वेंतल्यान अत्यावश्यक सेवेक आशिल्ल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांकूच येवपा वचपाक मेळटले. ह्या आदी रेल्वेच्यो तिकेटी बूक केल्ल्यांक त्यांचे पयशे परत मेळटले, अशें रेल्वेचो उपमहाव्यवस्थापक बबन घाटगेन सांगले. COVID-19 pandemic, Indian Railways has decided to cancel all the services of all the regular trains which were cancelled earlier as well. These train services will be cancelled till 12th of August. These include those trains which are plying at present. There are 200 trains which are plying, including Rajdhani on 12 selected routes. Those will be plying continuously, along with goods and parcel trains which are carrying essential commodities across India. The local trains in Mumbai for the movement of essential staff of state government and other railways, they will be plying, but regular local trains they will not ply. The railways has initiated cancellation process for the tickets already booked, and passengers can get their full refund. तिकेटी बूक केल्ले लोक आपले पैसे घेवपाक येतात, पूण ही प्रक्रिया खूपच स्लो आशिल्ल्याचे तांचे म्हणणे. पैसे परते घेवपा खातीर लोकांक खूप वेळ लायनीत उबे रावचे पडटा. This is my third time I came. But the position is very slow. I mean, the staff are handling things very slow, and they should have definitely an additional staff. Because since we came here the third time, things are not improving. To come for refunding? I don't know how much are they going to refund, but I have 3 refunds from 3 journeys. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. घुवळी वखदांचो न्ही जाल्यार भलायकेचो विचार करात. ह्या बॅनरा खाला गोंय पुलिशेन घुवळी वखदांचो गैरवापर आनी तस्करी विरोधी दीस पाळ्ळो. गोंय पुलिशेन शुक्राराक खाशेली कार्यावळ घडोवन हाडली. घुवळी वखदांचो गैरवापर आनी तस्करे विशीं जागृताय घडोवन हाडपा खातीर हे कार्यावळीचे आयोजन केल्ले. से नो टू ड्रग्स हे जायराती विशीं समाजात जागृताय घडोवन हाडपा खातीर कांय फुटबॉल खेळगडे आनी समाज वावुरप्यांचो भोवमान केलो. Mistakenly taken to drugs. So today also anti-narcotics unit has organized competitions and large number of entries were there. Large number of entries indicate that people are serious about fight against drug. So many of them have won prizes also, and at the same time there were 2 international footballers also present. That indicates that everybody wants to get rid of this menace, and apart from that a song has also been released, and it's an excellent song. It will definitely send a message against this drug abuse and illicit traffic, and ANC is doing a wonderful job, and I have already congratulated SPANC that despite pressures of fight against COVID, they have taken time out to celebrate this day. And as I said, it's not only one day, but our fight continues 365, 24/7. And this day is basically to remind our officers that you do not have to lower your guard against the drug and continue your fight. So we need to concentrate our fight, particularly at places of tourist interest. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.